दिल्यार काय जाता Maria para shikirindari kabaru hara shikiri habari karala karu hara shikirindari kabaru hari 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 ara la la la. Ria bari kara shikiri dari bari karala kiri hara shibari aria bara shiri ri 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 ri. Ridariya bara shikirindari kabaru ara la la. Praise the Lord. Praise the Lord. Start करिया. Ready? Okay, sister. Okay. हम prayer करिया first. आबा बाबा तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावानं मी तुका अर्घ दिता आयच्या वर तो दीस आणि वर तो वेळ घडी तुवें आमकां हर एकल्यांकी फावो केल्या पसत तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावानं मी तुका अर्घ दिता बापा हे उतराची समजणी तुझ्या उतराची समजणी शिकोंक आम्ही हर एकली आज या वेळार आयती जाल्ले असता आमचे मन आमचे काळीज आणि आमची कूड आम्ही सगळेच तुका समर्पण दिता पवित्रात्मे म्हाका सगळेच तुका समर्पण दिता म्हजी चिंतना म्हजी उतरां म्हजो आत्मो आनी म्हजी कूड जें कितें तूं शिकोवंक आशेताय आम्हा सर्वांक ताका हांव सगळेंच म्हाका समर्पण दिता म्हज्या तोंडांत हांव तूं उलय पवित्रात्मे तूं जावन आसाय जाणवायेच्यो दातार आमकां हर एकल्याकी त्या देवाच्या उतरान आसलें सत तुवें समजूनचें शिकयल्ल्या पसत आमी तुका अर्घां दिता हे मागणें आमी करता आमच्या सोम्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ओके ओके आज आमी एक उतरकांड घेवया सांत पावलोन रोमागरांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 8 वर्स 2 कोण बायबल काढते असत While sister Katta. ओके What is it, sister? येस येस वाजा कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बंदपासांतली तुमकां निवारल्यान हा तितलेच अनेक पटी वाचता सिस्टर कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बंदपासांतली तुमकां निवारल्यान येस प्रेज गॉड आता फाटल्या एक महिन्यात हांव ना ही उतर हांव कितले मेडिटेशन करते असले की म्हळ्यार ऍक्च्युली हे उतर ऐकूंक हांव एक दीस वर्ड ऑफ गॉड ऐकत असताना एक देवाच्या मनशान एक टेस्टिमनी दिल्ले हांवें आयकले की एक व्हायरस अटॅक जाल्ल्या टायमार एक देवाचो सेवक देवाचो मनीस मॅन ऑफ गॉड तो सांगता केन्ना हे जेजूचे तो जीव दितले आत्म्याचे तो कायदो कितें आसा म्हळ्यार स्पिरीट ऑफ लॉ इन क्रायस्ट आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार स्पिरीट ऑफ लॉ इन क्रायस्ट हे आमचे ते ऍक्टिवेट जाल्ले आसा ऑलरेडी हे ऍक्टिवेट जाल्ले असता ते मरण पातकाचे आणि मरणाचे कितें लॉ असले लॉ म्हळ्यार हांगा आमी सांगचे जाल्यार कायदो प्रिन्सिपल म्हण सांगीत ओके आता आमी सायन्सांत न्यूटन्स लॉ ऐकूंक पुरो न्ही न्यूटन्स लॉ ना तुम्ही आता हे कितें म्हणटा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे एक लॉ ते एक नियम तो राईट आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कितें सांगता कोणेय जावं ते खंयचीय एक वस्तू वयर उडयल्यार ते कितें जाता सकल येवन पडता सो कसल्याक ते कोण जालो उडोवन ते सकल येवंकात कित्या खातीर की म्हळ्यार
ते भूमीय गुरुत्वाकर्षण बल म्हणतात ना इंग्लिशान सांगचे जाल्यार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ. तर त्या प्रकार ते कितेंय वस्तू आमी वयर उडयल्यार ते सकल येवंक आस. ओके. तशेंच आमी केन्ना क्रिस्तांत आसाव तेन्ना एक स्पिरिच्युअल म्हळ्यार तो एक आत्मीक कायदो म्हणे तांकां कायदो म्हण दिला. आत्म्याच्या कायद्यान म्हण दिला. पूण इंग्लिशान आमी वाचल्यार ते सांगता की लॉ म्हळ्यार हांगा नियम. ओके. मैजेल लॉ न्ही ते कायदे न्ही. नियम म्हणत आमी प्रिन्सिपल्स म्हणत. सायन्सान सांगता न्ही प्रिन्सिपल्स. तो एक एक ते लॉ आसा न्ही तो एक नियम आसा तो आमचे थंय ऍक्टिवेट जाल्ले आसता. केन्ना आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकवटल्याव तेन्ना. त्या अकॉर्डिंग टू दॅट लॉ म्हळ्यार त्या कायद्या प्रकार आमचे थंय पातकाचे आणि मरणाचे तो पातकाचे प्रतिफळ कितें आमकां कोत आसा. पातकाचे प्रतिफळ कितें मरण. मरण. ओके. सो हांगा उतर कितें सांगता आमकां त्या- पातकाच्या आणि मरणाच्या बांधपासांतली तुमकां निवारल्यांत म्हणटा. करेक्ट. वय. प्रेज गॉड. सो कशी आमकां निवारल्या कशी आमकां ह्या त्या कायद्यातून आमकां सुटका मेळ्ळी पातकाच्या आणि मरणाच्या बांधपासांतली. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी. केन्ना आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकवटली तेन्ना आमचे थंय तो जीव दितलो आत्म्याचो तो कायदो कितें आसा द स्पिरिट ऑफ लॉ इन क्रायस्ट आमचे थंय एक ऍक्टिवेट जाला. आणि ते ऍक्टिवेट जाल्ले निमते ह्यो कितें कायदो आसलो पयले पातक आणि मरण. ओके. ह्या कायद्यांतले आमकां कितें जालां आमकां थंय निवारल्यांत म्हण आसात न्ही. सुटका ऑलरेडी मेळ्ळ्या. निवारल्यांत न्ही. होय. सुटका मेळ्ळ्या पंथली. सुटका मेळ्ळा. हा होय. आमकां ऑलरेडी निवारल्या. हे इतले पॉवरफुल लॉ की म्हळ्यार हे. सो हांव ते टेस्टिमनी टीचिंग आयकत आसतना एक टेस्टिमनी आसली की एक व्हायरस इन्फेक्ट जाता सगळ्यांकी आणि मस्त लोक मरतात. व्हायरस इन्फेक्ट जावन मस्त लोक मरतात. आणि एकलो देवाचो सेवक सांगता ते व्हायरस हाडन म्हज्या हातीन धरया तुमी. ओके. ते हर एकल्या मनशाचे ते कितें आमी सांगतात सलायवा म्हळ्यार कळ्ळें न्ही. तोंडांतले उश्टे कितें म्हणटात न्ही. लाळ. लाळ. ते लाळ लागल्यार ते व्हायरस एका मनशातावन आनेका मनशाक इन्फेक्ट जाता. तितले डेंजरस व्हायरस. ओके. पूण तो देवाचो सेवक असलो तो सांगता केन्ना ह्या द लॉ स्पिरिट ऑफ लायफ म्हळ्यार जीव दितल्या आत्म्याचो तो कायदो मुझे थंय तो ऍक्टिवेट जाल्लेलो आसतना तुमी ते व्हायरस हाड म्हज्या हातीन धरयल्यार बी ते व्हायरस म्हाका कांय करचे ना. पूण ते व्हायरस म्हाका टच जाले की ते मरता म्हण तो एक कॉन्फिडेंटली सांगता. एक टेस्टिमनी. आणि तशेंच ते ताच्या हातीर हाड धरयतात ती लाळ व्हायरस असले लाळ आणि ते टेस्ट करतात तो मरता की ना ते व्हायरस मरता की म्हण. आणि केन्ना ते त्याच्या हातीर हाड धरयले व्हायरस असले ते लाळ आणि तो मरूंक ना. पूण तिने ते टेस्ट केले की ते व्हायरसच मेले. प्रेज प्रेज गॉड. गॉड. तुमकां अंडरस्टँड जाते सा कशी ते लॉ स्पिरिट ऑफ लायफ ऍक्टिवेट जाले म्हण. होय. हा. येस. कित्याक की म्हळ्यार हांगा त्या मनशान खाली ते उतर वाजलेले न्ही. तो त्या उतरावयर मेडिटेट इतलो कर नासलो की ताका इतले कॉन्फिडन्स असले देवाच्या उतरावयर की खंयचेय ते पातकाचे आणि मरणाचे तो कायदो कितें आसा तो आपणा वयर जैत व्हरूंक सकना. कित्याक म्हळ्यार आपणा थंय जीव दितलो तो प्रेरक आत्मो वस्ती कर्ण आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता केदळा तो जीव दितलो प्रेरक आत्मो आमचे थंय वस्ती केलो. जेजू थंय एकवट जालो आणि सत मानले. वय आमचे थंय आता हो जीव दितलो आत्म्याचो कायदो ऍक्टिवेट जावंक म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकवटूंक जाय. करेक्ट. होय. हा. आता जेजू क्रिस्ता थंय एकवटशे म्हळ्यार कितें आमी केदळा जेजू क्रिस्ता थंय एकवटली. आमी जेजूच आमचो सोडवणदार आमचो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून
ओके जस्ट हे उत्तर तशी धरे आम्ही मागे रे आणि वापस एफिशियन्स सांपावलून एफेस गरांग बरेले पत्र चॅप्टर 1 वर्स नंबर 13 काढा सिस्टर. उपरांत तुम्ही हेर जातीच्यांनी स्वतःचो संदेश म्हणजे तुमका दारान हाड आयलेली सुवार्थ ऐकली असे ऐक तुम्ही क्रिस्ताचेर बवार्थ दवरलेले वेळी बसवण्याच्या उतरा सरी पवित्रात्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुम्ही देवाची परजा जावन पावल्यात. प्रेज गॉड. आता हांगा पळया केदळा तो स्वतःचो आत्मो आमचे वयर मोर मारल्यो. केदळा आम्ही बवार्थान स्वतःचो संदेश ऐकलो म्हणजे आमका तारण हाड आयलेली ती सुवार्थ आम्ही ऐकली तेदळा तावन आम्ही क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक पावली. आम्ही क्रिस्ताक पळू ना जाल्यार बी जे कितें तेणे कुर्सार कर्ण फिनिश्ड वर्क म्हणटा आमी म्हळ्यार संपयलें ते काम हर एक ताणें संपयलें म्हण आमी केन्ना पातयेली त्या बासवण्याच्या उतरासरी पवित्रात्मो आमचे वयर मोर मारली तेदळा. ओके केन्ना आमी शुभवार्थ ऐकली म्हळ्यार जेजून केल्लें बरें काम आमी केन्ना ऐकलें आणि ताचे वयर केन्ना भावार्थ धरयले म्हळ्यार आमी बिलीव केले सुवार्थ ऐकलें आणि ताचेर आमी सत्मानले तेन्ना पवित्रात्म्यान आमचे वयर मोर पवित्रात्म्याची मोर आमचे वयर मारली तेदळा तावन आमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. म्हळ्यार हांगा पवित्रात्मो आमचे भितर येवन वस्ती केलो. द स्पिरिट ऑफ गॉड म्हणतात आमी देवाचो प्रेरक आत्मो आमचे थंय वस्ती केलो. केदळा तो वस्ती केलो बसवण्याच्या उतरासरी पवित्रात्म्यान तुमचे वयर मोर मार. केन्ना आमी शुभवार्थ ऐकली स्वतःचो संदेश आमी ऐकलो तेदळा आणि आमी ते ऐकून बिलीव केले पातयेले सत्मानले क्रिस्ताचेर जेजू क्रिस्ता वयर पातयेले ताणें केल्ले काम हर एक आमी पातयेले आणि बसवण्याच्या उतरासरी म्हळ्यार पयलें कितें प्रॉमिस केला ते आमचे थंय पुर्ती जावंक पावले. म्हळ्यार पवित्रात्मो आमचे थंय वस्ती करता तेदळा तावन. तशें जाल्यार आमचे भितर तोच सेम तो प्रेरक आत्मो आमचे भितर आसा की ना? आसा. तशेंच जाल्यार आमी त्या मरणाच्या पातकाच्या आणि मरणाच्या कायद्यातावन सुटल्यांत की ना? सुटल्यात. होय. जर तो कायदो आमचे थंय आमी कितें म्हणटात आमी दिसून येवंक जाल्यार ओके तो ऍक्टिवेट जावंक जाल्यार तेका एकच वाट जोशुआ 1:8 केदळा आमी तो कायदो ते कितें लॉ आसा स्पिरिच्युअल लॉ आसा आत्मीक एक कायदो आसा तो केन्ना आमी तो तोंडान परतून परतून उच्चारता आणि ताचे वयर आमी मेडिटेट करता आणि ते लॉ आमचे थंय बी ते ऍक्टिवेट जाता आणि आमकांच दिसून येता की कशें ते पातकाच्या आणि मरणाच्या ते कायद्यातावन आमी कशें आमकां सुटका मेळ्ळा म्हणली आमकां दाखोवन दिता. सो आतां ह्यो पवित्रात्मो जो आमचे भितर आसा तो जावन आसा जीव दिवचो प्रेरक आत्मो. ओके अनेक आमी घेवया स्क्रिप्चर रोमन्स 8 सांपावलून रोमागरांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 8 वर्स 9 and 11 9 to 11. देवाचो पवित्रात्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्रात्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आणि क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुम्ही नितीवंतपण जोडला देखून आत्मोचो तुमकां जीव दिवपी सकत दिता. तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव
त्याच त्याच आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जीवान बरतलो. प्रेज गॉड. 10 ना किया मात्र 10 किया 9 हा ओके. सो तर आता आमका कन्फर्म की देवाचो पवित्रत्व आमचे थंय जियेता होय होय की ना. होय हा. आम्ही केन्ना शुभवार्ता ऐकले, क्रिस्ताचो संदेश ऐकले आणि ऐकून आम्ही केन्ना ताचे वयर बिलीव केले म्हळ्यार आम्ही पातयेले त्या दळातावन पवित्रत्व तो सताचो पवित्रत्व आमचे भितर वस्ती करता आणि ह्या सताच्या पवित्रत्व आमचे ते वस्ती करता जाल्यार आमचे थंय पातकाचे आणि मरणाचे तो कायदो कितें आसा तो जैत वरूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी फर्स्ट आमी काडलेले वर्स आसा सांपवलून रोमाघरांक बरयल्ले पत्र अध्याय 8 वर्स 2. सो चॅप्टर 2 वर्स नंबर 2 8 वर्स नंबर 2 सांगता की आम्ही क्रिस्ताक एकवटलेल्या निमती जो तो सताचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो त्या कायद्यान त्या लॉन आमका हे पातक आणि मॉर्न म्हणल्या त्या कायद्यातावन आमका सुटका दिली. हे मस्त पॉवरफुल लॉ. हे मस्त पॉवरफुल स्पिरिच्युअल लॉ. जर तर आम्ही हांतून मेडिटेट केल्यार ह्याचे वयर हे सेम आम्ही रिपिटेशन करते रावल्यार आमच्या तोंडांतान आम्ही रिपिटेशन केल्यार आणि त्याचे वयर मेडिटेट आम्ही करते रावल्यार हे आमचे थंय बी ऍक्टिवेट जाता. खाली आमकां हे लॉ खाली आम्ही असा म्हण या पवित्र पुस्तकान वाचल्यार मात्र पावना पण ते आमचे ते ऍक्टिवेट करता म्हळ्यार आम्ही त्या कायद्या वयर ते स्पिरिच्युअल लॉ वयर आम्ही ते परतून 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 ते आमच्या तोंडांतावन आम्ही सांगूंक आसा आणि आमच्या मोतींत आम्ही ते रिपीटेडली मेडिटेट करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलें स्टार्टिंगच हांव एक फाटल्या 1.5 or 2 मंथ्सांतावन हे एकच रोमन्स 8:2 हे स्पिरिच्युअल लॉ केन्ना म्हाका कळ्ळें हे कशें वर्क करता म्हण हाचे वयर हांव मेडिटेट करनासलें आणि केन्ना हांवें ते टेस्टिमनी ऐकलें तसल्यार हांवें म्हाकाच क्वेश्चन घालून गेले जर त्या ब्रदराक हे लॉ ऍक्टिवेट जाले तर म्हाका हांवें जेजू क्रिस्ताक सोमी देव सोडवणदार म्हण काळजांतान हांवें पातयेला आणि हांवें स्वीकार केला तर ते लॉ मुजे थंय बी ऍक्टिवेट जावंक आसा. हांव म्हाकाच सांगून घेतले ओके. आणि अशें जाल्ले निमती म्हाका हे मेडिटेट करता आसतनाच थोड्या दिसा मागीर सडन म्हाका कॉफ स्टार्ट जाले. कंटिन्युअस कॉफ ड्राय कॉफ ओके. थ्रोट इन्फेक्शन इवन म्हाका वॉइस बी येनासले तितले इन्फेक्शन म्हाका थ्रोट इन्फेक्शन जाले आणि त्याचे पहिले तावन हांव हे उतर कितें आसा सांपवलून रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 8:2 आणि ते टेस्टिमनी ऐकले तेन्ना तावन म्हज्या मोतींत पवित्रात्मो परतून 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 हेंचे उतर उगडासाक हाडटे आसलो आणि हांव बी ह्या उतरा वयरच मेडिटेट करनासलें. आणि केन्ना म्हाका हे संदर्भ येयलो आतां म्हाका थ्रोट इन्फेक्शन जाला वॉइस समा भायर येतना म्हाका कळ्ळें ते थ्रोट इन्फेक्शन म्हण ओके. आतां हांवें डिसायड केलें जर त्या ब्रदराक हे लॉ ताणें ऍक्टिवेट केले ताका हे लॉ निमती ताका त्या खंयचे ते व्हायरसांतावन ताका सुटका मेळ्ळी तर ते लॉ म्हाका बी एप्लिकेबल जावंक हे सेम लॉ. कित्याक म्हळ्यार हांव बी क्रिस्तांत एकवटला हांवें बी जेजू क्रिस्ताक सोमी देव सोडवणदार म्हण हांवें स्वीकार केला आणि त्या दिसातान पवित्रत्व म्हजे भितर आसा तर हे लॉ म्हाका बी लागू जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. समजत आसा तुमकां हांवें सांगचें. होय सिस्टर समजता. ओके. सो हांवें कितें केलें हांव ते लॉ तोंडांतावन सांगूंक स्टार्ट केलें. कंटिन्युअसली सांगूंक स्टार्ट म्हाका वॉइस येनासलें जाल्यार बी हांव कितले जाता तितले कंटिन्युअसली रिपीट तेंच सांगता आसलें तेजे वयर म्हगेलें मेडिटेशन आसलें. आणि कॉफ जास्ती जाले म्हाका ओके. ड्राय कॉफ जास्ती जाले मेडिसीन घेवन हांवें कित्याक म्हळ्यार हांव हे लॉ म्हाका एप्लाय केन्न पळोवंक म्हण आसलें.
म्हागेल एक म्हागेल नेचर कितके म्हळ्यार हांव खंयचें आयकल्यार हांव एप्लाय करता. एप्लाय करून म्हाका रिजल्ट येवंका. सो बेसिकली हांव एक सायन्स टीचर. सो आमी मेनली एक्सपेरिमेंट करून पळयतात न्ही, खंयचे थियरी आयकले तेन्ना. सो आमी केन्ना तें आयकलें, हांवें सांगलें हांव हें म्हागेल वयर एप्लाय करता. जर ते हें लॉ त्या ब्रदराक एप्लाय जालें, ताका रिजल्ट मेळ्ळें, तर हांव बी क्रिस्ताचेर हांवें बोवार दवरला आनी म्हजे थंय बी पवित्र आत्मो तोच सताचो पवित्र आत्मो वस्ती करता. तर ते लॉ म्हाका बी एक्टिवेट जावंकात. तेजे रिजल्ट म्हाका बी मेळकात. सो हांव कंटिन्यूअस सांगूंक केलें, कंटिन्यूअस मेडिटेट करते आसलें. फर्स्ट डे, सेकंड डे, ओके. थर्ड डे एब्सोल्युटली नो कॉफ. Praise God. Praise God. कंटिन्युअसली कॉफ आसलो म्हाका. हांव टीचर. सो म्हाका क्लासांत एक्चुअली म्हाका टीच करूंक बी जावना फर्स्ट डे, सेकंड डे. वॉयस येतना म्हाका. वॉयस येतना आनी कॉफ येता आसा शिकोवचोंक जायना. सो हांव पूण हें कंटिन्युअस रिपिटेशन हेजे वयर मेडिटेट करते आसा. आनी थर्ड डे एब्सोल्युटली नो कॉफ. कांय बी ना. थळो नॉर्मल. कॉफ बी बंद. Praise God. आनी खंयचें मेडिसीन हांवें घेवना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हेच म्हाका एक्टिवेट जावंक हें लॉ म्हाका बी सेम हें इक्वल. सो हांव बी भावार्थी, हांव बी क्रिस्ताचेर भावार दवरला. तर सताचो आत्मो म्हजे भितर आसा, तर हें म्हागेल वयर हें काम करतात हें लॉ म्हणलें. सो आनी हे रिजल्ट हांवें पळयले. तशेंच नेक्स्ट हें अशें जाल्लें मागीर म्हागेलो पुताको तो 7 इयर्स ओल्ड. सडनली ताका एक दीस आराम आसलेलो चेडो. सडनली ताका ताप येयलो. ओके. दिसाचे एक दनपार 1 घंटेर अशें. सडन ताप येयलो आनी तो एकदम हें करूंक स्टार्ट जालो. कितें शिवरिंग स्टार्ट जालें ताका. शिवरिंग स्टार्ट जालें आनी तो न्हिदलो. आनी ऑलरेडी म्हाका ह्या लॉत हांव रिजल्ट मेळ्ळे आसा. आनी हेजे वयर म्हागेलें मेडिटेशन बी चलते आसा. आनी तो येवन न्हिदलो. आनी हांव ऑलरेडी हे मेडिटेशनार आसलें आनी हांवें सांगलें जर त्या ब्रदराक हें लॉ एप्लाय जालें, म्हाका बी हें लॉ एप्लाय करून रिजल्ट मेळ्ळें, तर म्हागेलो पूत बी क्रिस्ताक वळखता. ताका ताणें सोडून दर जेजू सोमी म्हूण ताणें मानून घेतला आनी तो कन्फेस करता. तर ते लॉ म्हागेल्या पुता वयर बी एप्लाय जावंकात. सो हांव तेगेलें नांव घालून तें सांगूं लागलें. हांव इंग्लिशान कन्फेस करता आसलें. द लॉ ऑफ स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस हॅज कंप्लीटली सेट माय सन रॉनन फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ. ताका हाय फीवर आसलें. ओके. हाय फीवर आसलें. जस्ट एक हें जाल्लें एक 10 मिनिट्स. ओके. 10 मिनिट्स हें स्टार्ट जालें ताका. सो हांव कंटिन्युअसली तेगेलें आंगार हात धरून तेगे माथ्यार हात धरून हेच वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करते आसा. हांवें फर्स्ट एक उतर सांगलें, जेजू जर हें तुजें लॉ म्हजे वयर हें पुर्ती जालें, म्हळ्यार हांव हे रिजल्ट पळोवंक पावलें, एक्टिवेट जालें, तर म्हागेल्या पुता वयर बी हें एक्टिवेट जावंकात. कित्याक म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड कोणाकी पार्शलिटी ना. कोण ताचेर सत मानतात, कोण ताचेर बिलीव करतात, हर एकल्यांक तें सेम रिजल्ट दिता. प्रेज गॉड. Praise God. सो हांव कंटिन्युअसली सांगूंक स्टार्ट केलें. ओके. सांगूंक स्टार्ट केलें. कंटिन्युअसली सांगते आसा हांव. ताका बी एक 2 पाटी सांग म्हळें. ताका ताप येयलो, तो न्हिदलो. सो मागीर हांव सांगते रावलें. इन 10 मिनिट्स, खाली एक 10 मिनिटान सडनली तेगेलें टेम्परेचर नॉर्मल जालें. Praise God. नॉर्मल जालें. इतलें तो ब्लँकेट कवर करून घेवन न्हिदलोलो तो. सो ताका फूल शिवरिंग जाता आसलें ताप येवन. 10 मिनिट्स. ओके. हांवें सांगते आसा. सडनली ताप देंवलें, टेम्परेचर नॉर्मल जालें. आनी म्हागेलो पूत सडनली उठलो. ओके. तो सांगूं लागलो म्हाका, मम्मी ताप गेलो. ताणें सांगलें. हांवें कांय सांगूं ना ताका. म्हाका कळ्ळें. हांव तेगेले वयर हात धरूनच आसा तेगेल्या माथ्यार. सो ताणें सांगलें, मम्मी म्हाका ताप गेलो. ताप येयलो, ताप गेलो. इतलेंच ताणें सांगलें म्हाका. मम्मी ताप येयलो, ताप गेलो. तो सडनली उठून बसलो. न्हिदलोलो चेडो सडनली उठून बसलो, गेलो. खेळूंक गेलो.
ओके. सो इतलं पॉवरफुल असे हे हे लॉ, स्पिरिच्युअल लॉ. सो हांव चिंता तुम्ही हर एकली हे लॉ हेचे वयर मेडिटेट करा. हे तोंडान तावन कंटिन्यूस कन्फेस करा आणि हे हर एकले ते घेवन आमी ऍक्टिवेट करून येवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हे पुरा जेजून आपले आपली ती आपले ते लाईफ, आपले ते जिवीत ताणें ते त्याग करून आपले रगत वारोवन आमचे पासून ताणें ते अर्न केले. अर्न केले म्हळ्यार कितें म्हणटात, कितें म्हणटा कोंकणी वर्ड अर्न म्हळ्यार मोलाक गेला. ओके. हे ताणें परचेज केल्ले आसा हे आमचे पासून लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाईफ. तर आमी जे कितें जेजू क्रिस्तान आमचे पासून ते अर्न केला म्हळ्यार ताणें संपादिसला ते आमी हर एकल्यानी यूज करून घेवंकात. ते त्याचे वयर आमचे भावार्थ धरयल्यार ते लॉ आमचे थंय बी पूर्ती जाल्ले आमकां दिसूंक पावता. सो हे उतर घेवन जोशुआ 1:8 कितें सांगता, धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या तोंडाचेर, तुज्या वंटाचेर दवर आणि दीस आनी रात तू त्याचे वयर ध्यान कर. तेन्ना तू तुज्या सर कामांनी सुफळ जातले. आणि हे उतर सांत पौलून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 8 वर्स 2 हे एक पॉवरफुल लॉ, स्पिरिच्युअल लॉ. आणि आम्ही हर एकल्यानी ह्याचे वयर ध्यान दिल्यार हे लॉ आमचे थंय बी ऍक्टिवेट जाता. खाली बरयल्ल्या मात्राक ते ऍक्टिवेट जायना. त्याचे वयर हर एकल्यानी आमी ध्यान करूंक आसा, मेडिटेट करूंक आसा आणि ते आमी ऍक्टिवेट जाल्ले आमी बी पळोवंक शकतले. प्रेज गॉड. सो अनेक फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 17 काढा सिस्टर. कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे ते संगी एक आत्मो जाता. तितलेच. सो हांव हे कित्याक ते स्क्रिप्चर दाखवलेला की म्हळ्यार सोम्या थंय आमी एकवटल्या म्हळ्यार ताचे ते शुभवार्ता ऐकून ताचे तर आमी पातयेता ते जावन आसा आमी सोम्या थंय एकवटलात म्हणलो एक गुर्त. ओके. जेन्ना आमी ताचे थंय एकवटल्या म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमचे संगी एकवटता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. आमी आत्म्यान जेजू थंय एक जाता. ते दळा तो लॉ कितें आसा, द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाईफ जेजू क्रिस्ता थंय तो देवाचो कितें पवित्र आत्म्याचो तो एक कायदो आसा तो आमचे थंय ऍक्टिवेट जाला. तो ऍक्टिवेट जाला पूण तो वर्क जावंक जाल्यार आमी ताचे वयर ध्यान करूंक आसा. परतून आमी केन्ना तें ध्यान करता ते लॉ आमचे थंय पूर्ती जाल्ले आमकां पळोवंक जाता. तो कायदो. ओके. तशें जाल्यार पातकाक आनी मरणाक आमचे वयर जैत व्हरूंक जाता की ना? जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी क्रिस्ता थंय एकवटल्यात आणि तोच क्रिस्ता थंय एकवटल्या निमते ताचे थंय आमी एक आत्मो जावन आसा. सो आमचो आत्मो आणि जेजूचो आत्मो कितें जाला? एक जाला. एक जाल्ले निमती ह्या पातकाचे आनी मरणाचो कायदो कितें आसलो, आदाम नेवेन पातक केल्ले निमती हे पातक सिन एंड डेथ, लॉ ऑफ सिन एंड डेथ केन्ना ऍक्टिवेट जाले मनशा कुळा वयर आणि हे जेजून ते कितें केलें, ते लॉ कितें केलें, ब्रेक केला. आणि तोच जेजू आमचे भितर व्यस्ती करता आत्म्यान. तर ह्यो कायदो कितें आसलो, पातकाचो आनी मरणाचो कायदो तो आमचे वयर जैत व्हरूंक शकना. हे एक वर्तें सत हे. तुम्ही ह्या उतरा वयर तुम्ही मेडिटेट केल्यार तुमकां बी तें तितलें वर्तें रेवलेशन मेळटा. हे ऍक्च्युली हे वर्ड ऑफ गॉड केन्ना हांवें आयकलें लॉ विशयांत, स्पिरिच्युअल लॉ विशयांत इतले बरे रेवलेशन मेळ्ळे की म्हळ्यार इट्स पॉवरफुल लॉ. कितले पॉवरफुल कितें म्हळ्यार त्या पातकाक आनी मरणाक आमचे वयर जैत व्हरूंकूच जायना. ते ऑलरेडी एक आमी सांगतात हे न्ही कितें सांगतात एक जस्ट लाईक इट इज अँटी प्रूफ म्हणतात न्ही आमी, वॉटर प्रूफ म्हणतात न्ही. फॉर एक्झाम्पल आता रेनकोट घालतात आमी पावसा टायमार. ओके.
सो आम्ही आम्ही खंयचे रेनकोट घेता वॉटरप्रूफ राईट. होय. आम्ही ते रेनकोट घायले ना आमका भायर पाऊस येयल्यार आमका लागता लगा ना न्ही हो ना ना. तशेंच आता आमचे थंय आमकां आता खंयचे लॉन आमी कवर आसात तो जेजू जेजून दिल्लो लो जेजूचो तो प्रेरक आत्म्याचो कायदो द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाईफ. त्या इंतून आम्ही कव्हर जाल्ले नेमते हे पातक आणि मरण म्हणलो कायदो आमका टच केल्यार बी आमचे वयर कसलेय परिणाम जायना. कित्याक म्हळ्यार वी आर कित म्हणतात ते पातक आणि डेथ सिन एंड डेथाचे आम्ही अँटी प्रूफ अँटी प्रूफिश जाला. सो हे एक ते सिमिलर ते एक एक्झाम्पल आम्ही हे घेवेत हे खातीर. सो ते खंयचेय व्हायरस खंयचेय बॅक्टेरिया आमका टच केल्यार ते मोरका व्हरतो आम्ही मोरचे न्ही. बरें प्रेज गॉड. प्रेज गॉड आज तुमका अंडरस्टँड जाते सा. वय सिस्टर समजता ओके प्रेज गॉड. तसेच फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 काढा. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय तो आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. प्रेज गॉड. सो इतले सगळे प्रूफ्स असतात बायबलांत की तो जो आत्मो आम्ही म्हणा आम्ही खंय आत्मे ओके तो आत्मो खाली आमचो आत्मो एकच आत्मो न्ही आमच्या आत्म्या भितर जेजूचो आत्मो आणि आमचो आत्मो एक जाला. द स्पिरिट ऑफ गॉड देवाचो आत्मो आणि आमचो आत्मो एक जावन आसा. आणि केन्ना जेजूच आमचे भितर आसा म्हणल्यार तेन्ना ह्या पातकाच्या आणि मरण्याच्या विरुद्ध तो आत्मोच फाईट करता आम्ही न्ही. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड हालेलुया. हालेलुया. तशें जाल्यार आमी खंयचे व्हायरसा खातीर भिवूंक आसा. ना आमी विथ कॉन्फिडन्स सांगेत हे व्हायरस तुका म्हागेले वयर अधिकार चलोवंक जायना म्हण. व्हायरस सांगेत जावं बॅक्टेरिया जावं खंयचे जावं खंयचेय रावंक शकना. खंयचेय रावंक शकना. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी आता रोमन्स 8:2 काढा. फर्स्ट गेल्ले आमी वर्स सांपोलन रोमाकारांक बरयल्ले पत्र चॅप्टर 8 वर्स 2. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बांदपासांतली तुमकां निवारल्यान. तुमकां निवारल्यान. पातक आणि मरण आमचे वयर जैत व्हरूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकवटल्यात आणि तोच प्रेरक आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. तशें जाल्ल्यान त्या लॉ प्रकार त्या कायद्या प्रकार पातकाच्या आणि मरणाचो कायदो आमचे वयर एक जैत व्हरूंक शकना. तेका आमचे वयर अधिकार ना. देवाच्या भुरग्या वयर पातकाच्या आणि मरणाच्या त्या कायद्याक अधिकार ना. तो आमकां टच करूंक बी शकना. तो टच करूंक शकल्यार बी तो कायदो मरता शिवाय आमी न्ही. कित्याक म्हण आमचे थंय आसा जीव दितल्या आत्म्याचो कायदो. जेजू क्रिस्ताव थंय आमी एकवटलेल्या निमती तो जीव दितलो आत्म्याचो कायदो आमचे थंय ऍक्टिवेट जावन आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तुमकां कोणाक कितें तरी शेअर करूंक आसल्यार शेअर करा ह्या उतरावेर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. हा. प्रेज गॉड सिस्टर. प्रेज गॉड. म्हाका ही देवाच्या उतराक व्यतिरेक फस्ट गेल्ले झाडा म्हाका मस्त कोंकली आसली. ओके पयले मस्त कोंकली येताली मागीर म्हाका पेंकाड दुखू पांय उजो आनी दंपरान दुखानी पुरो आसली. ते म्हाका हांव व्यतिरेक गेल्ले झाडा ते म्हाका देवाचे उतर रिपीट करून जाल्यार
2 दीस बसली कोंकली काडनंतर बसली मस्त शेडांनी प्रजाल्ली मागलें आनी अर्गां दिलीं हांवें जेजूच्या गाये साबून गुण जाल्या म्हणून जाल्यार म्हाका गुण जावना मागीर म्हजो पोती आयिल्लो ताकाय सांगलें हांवें इतलें हांवें मागल्यार आनीक म्हाका सोसूंक तांकां कितली कोंकली आसा जाल्यार म्हाका 3 दीस जाले रेतीरेन बसून आनीक गुण जावना तो म्हणलो देखून अब्राहम कितले वर्सां राखलो म्हणून विचारलें म्हाका 25 वर्सां म्हळें ते जाल्यार सांगलें इल्लें राव जेजूक इल्लें टायम दी म्हणलो मागीर रेतीर जावन घरा आयली ताच्या उपरांत गेल्ली कोंकली आनी म्हजे पाय दूख आनी म्हजी बिडा शिडा पुरा नास जावन गेली ताच्या Praise उपरांत God. म्हाका 2023 हांव रेतीरेक गेलें जाल्यार म्हाका गुण जालें ताच्या उपरांत एकच म्हाका नंचना कितलें घालें पियेल्यार कितें केल्यार कोंकली आनी पुरा कंप्लीट गुण जाल्या सिस्टर Praise God. Praise God. Hallelujah. ताच्या उपरांत आमगेर कोणाक पिडा आसना आनी सकाळांक हांवें एंत साक्ष दिवचें आमच्या स्टुडंटांक तशेंच स्टुडंटांक तांच्या ती हुशार नासल्यार म्हजे येतात आनी तांकां हांवें मागणें करूंक शिकयलां ती गुण जाल्यान मस्त जाणां भुरगीं एकलें चेडूं दानवी म्हूण आसलें तें इल्लें शिक्षण मस्त पाटी पूण ताका केदाळे म्हयन्या एक पटी ताका कालें मेन्सस जावच्या टायमार ओंक आनी परसू जातालें की देखून हांवें ताका मागलें आनी एक पिरियड जाल्ले तशें तें उठोन आयलां क्लासीक हरशें ताका Praise God. हॉस्पिटलाक व्हरचें ताका म्हयन्याक एक पटी मागीर ताच्या आवयक हांवें देवाचें उतर दिलें आपोवन व्हरोंक आयिल्ली मागीर ताका टिचिंग्सांनी धाडलें हांवें तिणें आयकून आनी अशेंच मागणें कर म्हणून तांकां शिकयलें मागीर तांणी आतां हर एका म्हयन्यांत तें करेक्ट इस्कॉलाक येता एक दीस रजा घालना सिस्टर Praise God. Praise God. Hallelujah. मस्त जाणां भुरगीं तशेंच गुण येतात सदां म्हजे कडेन येतात पडकांनी ताप शेळ पुरो येतात मागीर ती मागणें करतात बरें एकामेका Praise God. Praise पुरा God. हिंदू अनुभव येता पुरा आमच्या इस्कॉलांत गव्हर्मेंट इस्कॉल न्हय Wait. तशें Yes. मस्त Praise God. Yes. टेस्टमनी मस्त आसात Wait. तशें देवाच्या सांगा उतरांत येस आईचे ಉತ್ತರ ಸಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಮಾಗರಂಗ್ ಬರಿಲೆ ಪತ್ರ होय 8 होय 8 2 हे मोठे पॉवरफुल लॉ ह्याचे होय वैरच सगळे हे पिढा शिडा किती असतात ने सो ही होय आमचे कसले जैत वरून सकना म्हणले त्या होय त्या प्रेरक आत्म्याचे ते काही दे मुखान ते नाश जाऊन गेला ते आमचे होय ते काय करून सकना होय आम्ही या जीव दिनच्या प्रेरक आत्म्यावर कॉन्सन्ट्रेट करून कसा त्याच्या वयर मेडिटेट करून कसा पुण केन्ना आम्ही मेडिटेशन आमी फोकस आमगेले चुकता आम्ही केन्ना त्या जे कितें शीक ना आमकां ते स्टार्ट जाता न्ही सिम्पटम्स ओके तेजे वयर आमी केन्ना कॉन्सन्ट्रेट करता हे लॉ एक्टिवेट जायना होय आम्ही केन्ना ह्या जेजूच्या त्या प्रेरक आत्म्याचे जीव दिवचे प्रेरक आत्मो ह्या हेजे वयर आमी केन्ना कॉन्सन्ट्रेशन दवरतात फोकस दवरतात ह्यो कितें लॉ आसा तो ऑलरेडी नाश जावन काडला जेजून तो आमचे वयर काही जैत वरूंकच सकना सो खंयचेय तुम्ही देवाचें उतर आयकले तेन्ना ते अप्लाय करा इमिडिएटली अप्लाय करा अप्लाय केला मात्र आमकां रिझल्ट मेळटा प्रेज गॉड आणि कोणाक तरी ह्या उतरा विशयान कितें तरी ऍड करूंक आसा रोमन्स 8:2 प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज गॉड ते तुम्ही सांगला करेक्ट सिस ताका अनेक एक ऍड करूयात की रोमन्स 8:11 या स्क्रिप्चर घाला होय सेम 11 हा हा बस तितलेंच नाही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्या विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो प्रेज गॉड तो आता आम्ही जेजूक एकवटल्या वरवीं ताचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा आणि तोच आत्मा आता आमचे भितर जियेता आमचे कुडीन जे कितें आसा हिलिंग म्हळ्यार क्विकन्स म्हळ्यार Yes. आसा the same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you
and quickens the healing in your mortal bodies with the power of the Spirit that dwells in you. येस. होय. तर तेंच स्पिरिटाचो पावर आमच्या भितर आसा, होली स्पिरिट हा पावर. सेम ते लॉ होय. ऍक्टिव्हेट झाला आमचे थंय. त्या वरवीं आता पवित्र आत्मा आमच्या भितर वस्ती करून आसा आणि तोच पवित्र आत्मा ते हिलिंग हाडता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर पीटर. Praise God, sister. प्रेज Praise गॉड God. ब्रदर. Actually, वय लॉ नियम पुरा म्हणटा एक देवाच्या राज्यांत येताळा एक नियम आसा, सिस्टम आसा. पूण इम्पॉर्टंट कालं म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे एक कोट कळ्ळें, मागीर एक कोट रिलेशनशीप आनी इम्पॉर्टंट कालं म्हळ्यार म्हजे हांवें बिलीव करूंक जाता तितलेंच. येस. हांव आतां पातकी म्हण चिंतल्यार जायना. आतां देवाचे उतार आपण म्हणटा हे उतार काय म्हणटा, देवा स्वत्म तुमचे ते जियेता वय जाल्यार ते म्हाका दोळ्यार दिसना, बट तुम्ही बिलीव करूंक रेडी आसात की ते वसतात म्हटल्यार त्या कुडीक खंयचेच बादाक येवंक साध्य ना. समजलें? देवा येस. स्वत्म तुमचे ते जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्यान टोटल देव त्यासत मेव तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो म्हणटा. पळय गे, येस. नव्या येस. जिवान. बट बिलीव करचे मात्र. आता प्रॉब्लेम काही जाता म्हळ्यार जो आमचा बिलीव चढावा करचे. पळय बिलिव्हिंग म्हळ्यार एक्चुअली तूं जायतो लोक काय करता म्हळ्यार बिलिवाच्या बदलाक तांच्या करण्या वरवीं येता. करण्या वरवीं गेल्यार ते काय करता, रिलीजन जाता ते. होय. जेजूचे खंयचेय तुवें हे करीत जाल्यार खाली बिलीव केल्यार जालें. जेजू ते करून करूंक सांगिना वय गे. होय. आता जेजू ते एकलो कोडकार कोण येता न्हय, तो येवन म्हणटा म्हाका बरो कर म्हणटा. ताका जेजू तो काल म्हणटा तुका खुशी असल्यार गुण करूंक जाता म्हणटा वय गे. ताका तो काल म्हणटा तूं म्हाका करूंक पदवी आसा म्हूण सतमगताय ही जेजूचे सवाल ते. यू बिलीव. कळ्ळें गे. तो विचारेन तूं उपास करूंक तयार आसाय की ते करूंक तयार आसाय की एक करूंक तयार आसाय की. तो काल म्हणटा बिलिव्हिंग. आता खंयचे बायबल तुम्ही खंयचेय स्क्रिप्चर काढा, खंयचे टॉपिक काढा, येवचे ते बिलिव्हिंग. बिलीव. कळ्ळें की. खंय गेल्यार बिलिव्हिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिलीव म्हळ्यार देवाचे उतर अशें सांगता तूं ते एग्री जावंक रेडी आसाय की तितलेंच. येस. एग्रीइंग. एग्री जाल्यार तुज्या जिवितांत देवाची महिमा पळयताय. आता खंयचे स्क्रिप्चर काढा, आता तुम्ही ते बरे आसा तुमचे टॉपिक. आता जेजूच्या गायने तूं गुण जाला, तूं बिलीव करूंक तयार आसाय की तूं देवाची महिमा पळयताय. येस. कळ्ळें की. तुका बेरांत ना त्या जाळा खंयची पिडा काय बी तूं डोंट केअर करताय. येस. कित्याक तुका एंड रिजल्ट करता. त्या लागून आमी टॉपिक वायज येता ना, डिफरंट मेथडावर येता, बट इम्पॉर्टंट बिलिव्हिंग आणि जेजू क्रिस्ताचो एक कोट तुम्ही सांगल्या बरी कंटिन्युटी आणि फोकस देवाच्या उतराचेर दवरल्यार आमचे गुडे दोंगर मेणा बरी करगून येता. करतात. येस. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आणि कोणाक कितें तरी सांगचे आसा की आणि कोणाक टेस्टमनी असल्यार सांगेत. टेस्टिमनी. सिस्टर शीला असा चिंता हांव तुमची टेस्टमनी सांगेत असल्यार. प्रेज गॉड. ಹಲೋ, हा सांगा सांगा. ऐकत ऐकता सांग. हॉस्पिटलांत आसतली म्हळ्यार म्हणजे सोडियम लेवल हांगा घरा मोतीर त्याच्या उपरांत म्हज्या भयणीन म्हाका हॉस्पिटलाक गेले, नेपय हॉस्पिटलाक. म्हजे सोडियम आसलें तशें तें 5 दीस सिरियस आसलें, तशें 5 दीस आयसीयूक गेले. आयसीयूंत आसलें ताणें सोडियम पुरा डिप्सांत हें केलें न्ही, करेक्शन केलें म्हणटा डॉक्टर. मागीर 3 वाडाक गेले उपरांत हुशार नासतली. आतां एक 2-3 दीस जावन इल्लेशें उलयता करता उठूंक जाता तशें जालें. ते जाल्यार डॉक्टर सांगूंक लागलो तूं आनी घरा वच, हांगा रेस्ट करचें घरा रेस्ट करचें म्हणून सांगून. पूण
पयलीकडे पयशे नासले म्हाका आनी मागीर ते PR येवन झगडलो म्हजे कडेन लेकान पेशंट कडेन झगडूंक ना पूण येवन मस्त झगडलो आतां जनरल वार्डाक वचून तेशे वचून आतां देड कट्टे घालता तुका आतांत बील बांदिचें म्हणून एका दिसाचो टायम दिलो ताचे उपरांत आमच्या भावा कडेन फॉरेन आसा तांचे डेस जाले आमचे क्लोज रिलेशन डेस जाले कोणीय आमकां हेल्प करूना आमचे भाव आतां आमचे पयशे सरल्याक आमचे उलोवंकूच येना क्लोज रिलेशनांनी कोणी हेल्प करना मागीर हांव रडत आसलें भुरगीं आमची हुशार नात म्हजो पोती हुशार ना भयणीचो पोती हुशार ना तशें म्हाका तांकांय पडयचें नुस्तें मोड जातालें तशें हांव रडत आसलें ताजे उपरांत ग्रेसी सिस्टर म्हाका एकलें पळोवंक रावलें ते ताणें ग्रेसी सिस्टरीक फोन करून दिला ग्रेसी सिस्टरीन एक म्हाका मागणें दिलें तेंचे सांग म्हणून आनी देवाच्या उतरान मस्त फोनार तिणें सांगलें ताचे उपरांत अनिता सिस्टरीक फोन करूंक सांगलें ग्रेसी सिस्टरीन अनिता सिस्टरीक हांवें फोन केलें अनिता सिस्टरीन देवाच्या वाक्या विशीं नुस्तें सांगलें आनी तिणें सांगलें तूं पाते तेज जाल्यार आज तुजें डिस्चार्ज जाता म्हणाली मागीर ब्रदर पिटर धाडटा म्हणाली ब्रदर पिटर आयलो वार्डाक आनी जेजूच्या उतरा भशेन मस्त ताणें सांगलें म्हाका मस्त खुशी जाली एक मस्त रन आसली बेजार आसली एकदम म्हळ्यार मोतीक मस्त एक शांती मेळिल्ल्या बरें जाली ताचे उपरांत समाधान मेळिल्लें बरें जालें ताचे उपरांत PR येवन आनी नर्सां कॅर करनासलीं मागीर आमचे पयशे ना म्हणून सांगून एकतर करनासलीं ताचे उपरांत आमचे कामाचे तें म्हाका पळोवंक दवरलें म्हळ्यार भयणीक येवंक जायना भयणीचे मेडिसिनाक पुरो पयशे खर्च जाले तशें ताचे पयशेच नासले म्हाका पळोवंक येवंक की ताचे उपरांत आमकां पोटाक पयशे नासले ताचे उपरांत मेडिसिनाकय पयशे नासले तशें ताणें सगळे सारलें आमचे क्लोज रिलेशन कोणी दिवना मागीर त्या दिसा सिस्टरीन सांगलें बरें ताका एक पटी संतोश सूड असो येयलो म्हळ्यार आमचो पयशिल्लो रिलेशन लागशिल्लो न्हय आमकां तांच्या खंयचे वचना आमकां मम्मी येतना आमची मम्मी आसतना तुजे पटी आमी फंक्शनाक येतना आनी मम्मी म्हळ्यार दाखोवन दिताली आनी ती म्हणून तशें उलोवन आमकां सवय तांचे कडेन ताणें आनी ताच्या काजिना कडेन सांगून म्हजे कडेन येवन विचारलें ताचे उपरांत ताणें सांगलें हांव ट्राय करता तुका सोडूंक म्हजे तितले पयशे नात हांव ट्राय करता म्हणालो हांवें हाच सांगलें प्लीज आसा म्हाका सोडी म्हाका एक घातान व्हर म्हणून सांगलें जायत पळया ट्राय करता हांव काही सांगना धैर्यान काही सांगना म्हणालो पूण सिस्टर आनी ताणें सांगलें बरें ताणें आनी ताच्या काजिना कडेन विचारना दोगांयनी पयशे बांदून 3 लाख रुपया आमचे बाकी आहले दोगांयनी पयशे बांदून ताणें म्हाका कारार घरा हाडून सोडलें तशें जाल्यान हे निजे एक विचित्र घडयता हांवें चिंतूंकूच ना हॉस्पिटलांत परमनंट म्हणून चिंतलें बिलकूल हॉस्पिटलांत इशीन तिशीन वचूंक सोडनासलीं म्हाका तशें एक दोळो धरून उतारलें ताचे उपरांत फाटल्या पागलाक आमचे रुमान रावले त्या फाटल्या पागलाक हे बीग घालूंक येयलीं ते देखून मस्त कस दिले ताचे उपरांत आतां देवाचे उतर हांव सांगून आसा मस्त बरेपण आसा त्या खातीर जेजूक अर्घां दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. आणि कोणाक इथे टेस्टिमनी आसा एक्चुअली तिचे काल म्हळ्यार तिका केदळा तिने आनी तसो कॉन्टॅक्ट केले ताच्या उपरांत तिका कितले सिस्टर 3,30,000 बरोवंक घाले हॅलो ऐका ताई पळय सांगून आसली ती 3,30,000 केदळा तिका देवाचे उतार मेळ्ळे आनी तिने बिलीव केले संजे भितर पुरो तिचे अरेंजमेंट जाल्ले प्रेज गॉड प्रेज गॉड येस कोणी नाल्यार आमी एंड करूया सिस्टर ओके ब्रदर थँक्स घेवन प्रेयर कर कोण करतात थँक्स गिव्हिंग प्रेयर ओके मोकळा बाप्पा आमकां या टेक्नॉलॉजी मुखांतर आमकां हर एकल्यां की आमी पयस गांवांनी असल्यार बी तुज्या उतरांत आमकां हर एकल्यां की टेक्नॉलॉजी मुखांतर तुवें सांगात हाडल्याक आमी तुका अर्घां दिता आज तुज्या उतरान असले तुज्या उतराचे तें वर्ते सत तुवें आमकां हर एकल्यां की कळिल्ल्या पसत आमी तुका अर्घां दिता तुज्या त्या पवित्र आत्म्याच्या समजोण्यान त्या जाणवायेन आमकां तुवें शिकयल्याक आमी तुका अर्घां दिता कशें तो
प्रेरक आत्म्याचे तो कायदो आमचे थंय ऍक्टिवेट जाला ऑलरेडी आणि त्या कायद्या मुखांतर पातकाचे आणि मरणाच्या त्या कायद्याक आमचे वयर कसलोच अधिकार ना, कसलोच हक्क ना म्हणले तुवें आमकां हर एकल्यांक की ते उतर ते सताचे उतर आमकां तुवें हर एकल्यांक की शिकयल्ले पसत आणि ते समजयल्ले पसत आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. तशेंच हे आयकल्ले उतर आमच्या जिवितांत आमी ते कार्यगत करूंक ते आमच्या हर एक दिसाच्या ते आमच्या जिवितांत हे आयकल्ले आमी हे सताचे उतर आमी ते आमच्या जिवनांत अळवडसून घेवंक ते कार्यरुपार हाडूंक त्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमकां तुवें हर एकल्यांक फावो केल्ले पसत आमी तुका अर्गां दिता आणि ते उतर आमचे थंय आपणायल्ले निमती जे कितें आमी त्या उतरांत येवनचे तें फळ आमचे थंय तें दिसून येता तें आमी अनभवसून आमी मात्र न्ही बाकी हेरांतय आमकां वांटून घेवंक तुजी ती प्रेरण तुजें तें सकत आम्हा सर्वांक लाभयल्ले पासत बापा आमी तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणे आमी करता आमच्या सोम्या सोडवणदारा जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन Amen. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, प्रेज गॉड sister. प्रेज गॉड. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू Amen. सगळ्यांक. गुड नाईट. Yes. गुड नाईट. Praise ब्लेसेड God. नाईट. येस.